पयलें वाचप कोणाचें? ड्यूटरोनॉमी, दुसरे सुमृतीचें. सेकंड रिडींग कोणाचें? सांत पावलून कोणाक बरयलां? पीपल ऑफ कोलोसिया, कोलोस्कारांक. आनी शुभ वर्तमान सांत लुकाचें. सो आयच्या दिसाची दोतोन वाचपाची आमकां जावन आसा देवाचे कायदे, द लॉज ऑफ गॉड. देवाचे कायदे आमी पाळूंक जाय हें मोइसेस शिकयता. नाव जेजू कडेन तो मनीस येता, धर्मशास्त्री, आनी विचारता सगळ्या मदीं आमच्या धर्माचो कायदो व्हडलो हुंयचो? विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? आनी तोच मागीर जबाब दिता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान दोनयान देवाचो मोग करचो आनी तूं जो करता तसोच पेल्याचो करचो. आनी सांत पावलू कोलोस्कारांक बरोवन सांगता आतां आनी देंवचार बिंवचार कोणाचेर पातये नाकात. जेजू व्हडलो सगळ्यांहून. जेजून दिला तो कायदो व्हडलो, तेच्याहून व्हडलो ना. जेजू व्हडलो. देंवचार बिंवचार म्हणटा ते ऑल जीजस हॅज ऑथॉरिटी ओवर एवरीथींग, सगळ्याचेर. ओके, नाव देर आर सो मेनी कायंड्स ऑफ लॉज. कितलेच कायदे आसात. डू यू नो हाव मेनी? कसले कायदे आहात? नॅचरल लॉज. देन देर आर मॅन मेड लॉज, मनशांनी केल्ले कायदे. आनी मागीर आसात देवान दिलोले कायदे. नाव फर्स्ट नॅचरल लॉ. टेल मी ए नॅचरल लॉ. इफ आय थ्रो ए कॉयन अप, कॉयन वयर उडयलो जाल्यार तो वयर रावतलो? कितें जाता कॉयन? सकला पडटा. वाय? वॉट लॉ इट फॉलोज? वॉट इज द लॉ? द लॉ ऑफ ग्रॅविटी. दॅट इज द नॅचरल लॉ. आतां वन वे ट्रॅफिक, यू कॅन ओन्ली गो, यू कॅनॉट कम. कोणें केल्लो कायदो? मनशान. मॅन. ट्रॅफिक लॉज आर मॅन मेड लॉज. अँड द 10 कमांडमेंट्स, 10 मांदामेंट कोणें दिल्या? देवान दिल्या. देवान दिलोले. सो 3 कायंड्स ऑफ लॉज. नॅचरल लॉज, मनशान दिलोले लॉज आनी देवान दिलोले लॉज. आतां you know the catechism? This is the catechism book and I like it very much. And there बुकाचे नाव लायट हावसान मेळटा तो क्रिस्ती धर्माची मुळावी मागणी. आनी इंग्लिशीन आसा इलस्ट्रेटेड बेसीक कॅथलीक कॅटेकिझम. म्हाका कित्याक लायक जाता? बिकॉज फर्स्ट हाफ कोंकणी भाशेन आसा, सेकंड हाफ तीच दोतून इंग्लिशीन आसा. म्हणटोच तुका कोंकणी उतर कितें समजना, यू कॅन चॅक इंग्लीश. आतां हाचेर आमकां देवान दिलोले कायदे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, which is the what is the constitution of the Catholic Church? आमचे इगोर्जेचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें? कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगा? खूंय आहा तें? खूंय आहा? तेच कोत्ताना आमी म्हणटा. खूंय आहा तें? तेच कोत्ताना कितें म्हणटा आमी? सोतमांता म्हणना रे. सो सोतमांता is the constitution of our church. इगोर्जेचें कॉन्स्टिट्यूशन. मागीर देवान दिलोले कायदे. 10 commandments. जाणाय तुमी? यू नो 10 commandments? सो 10 मांदामेंट जेजून दिलोले मांदामेंट. Then we have got 5 commandments given by the church. 10 देवान दिलोले कायदे आनी 5 इगोर्जेन दिलोले कायदे. आतां that you have to compulsorily go for mass on Sundays, starting till the end. तूं मिसाक लेट पावलो, you are not fulfilling the obligation. To fulfill the obligation, you have to be for Sunday mass from the beginning till the end. मोदे येयलो, you are not fulfilling.
तुवें मिसाक आख्खें आसूंक जाय. सो दीस इज द लॉ ऑफ द चर्च. सो ऑल टुगेदर 5 लॉज आहात इगोर्जेचे. सो 10 मांदामेंट देवान दिलोले मोजेसा कडेन आनी हे 5 ऑल टुगेदर जाले 15. आनी कायदे आसात. वी कॉल देम एक्ट्स ऑफ मर्सी. दयाळ्यो कोरण्यो आसात. 7 कुडीच्यो 7 ओतम्यांच्यो. 7 कुडीच्यो. बुकेल्ल्याक जेवंक दिवचें, तानेल्ल्याक पिवंक दिवचें, गोरदारान ताका गोरदार मेळूंक हेल्प करचो, ह्यो कुडीच्यो. ओतम्यांच्यो आसात. पेल्याक बरी बूद दिवची, नेणारांक शिकोवचें, मेल्ल्या आनी जिव्या पासत मागणी करची. सो ही सगळी दोतोन. सो ऑल द लॉज हाचेर आसात. सो वी हॅव टू नो, वी एज कॅथलिक्स, everybody must have this book in the house and everybody must know the catechism well. देवान दिलोले कायदे. आतां मुगे दोतोन जाली, हांवें कॉम्युनाक येयलो, क्रिस्म येयलो, आतां हांव म्हातार जालां. दोतोन म्हातार जायना. दोतोन सदांच आमी जाणा जावंक जाय. तूं कितलोय जाणटो जा, कितलीय म्हातारी जा, आमी दोतोन शिकोवंक जाय. Therefore, buy this book from the lighthouse आणि शिकात दोतोन जी हांगा आसा ती ओदीक करून कायदे. आतां among all the laws इतले कायदे आसात. among all the laws, which is the greatest law? जेजून कितें सांगलां? आयज कितें सांगलां वाचपान? व्हडल्यांतलो व्हडलो कायदो हुंचो? कितें सांगिलां? हुंचो which is the greatest one? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या मोनान दोनयान देवाचो मोग करचो आनी उपरांत तुजो करता तसोच पेल्याचो करचो. सो द सगळी दोतोन, द होल बायबल कॅन बी समरायज्ड इन 2 loves. 2 loves, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. Love of God and love of neighbor. You know the coin. Coin चोयला मरे, पैसो चोयला मरे. पैशाक कितले सायडी आहा? How many sides a coin has? कितल्यो सायडी? 5 आहाय? 2. ते कितें म्हणटाय? Head and tail. So head and tail, barabar, both of them together, they make the coin. Same way, जो लाभ म्हणटा तो देवाचो आनी पेल्याचो दोनूय बाराबर आसूंक जाय. कोणाचें म्हणूंक जायना हांव देवाचो मोग करता, पेल्याचें म्हाका कित्याक पडलां? असले मनशाक सेंट जॉन द अपोस्टल अशें म्हणटा, फोटकिरो. जो मनीस सांगता म्हाका देवाचो मोग आसा, हांव देवाचो मोग करता, पूण पेल्याचो मोग करिना, तो मनीस फोटकिरो. हांव म्हणटा, कोण म्हणटा? सेंट जॉन द अपोस्टल. आनी कित्याक? ही गिव्स अ रिजन. बेश्टो म्हणना तो, ही गिव्स अ रिजन. तो म्हणटा, आरे तुका देव दिसती पडना, पूण मनीस दिसती पडटा. दिसती पडटा त्या मनशाचो तूं मोग करना जाल्यार दिसती पडना त्या देवाचो मोग कसो करतलो? दिसती पडटा ताचो मोग करना, दिसती पडना त्या देवाचो मोग कसो करतलो? फोटकिरो म्हणटा तूं. पयलो दाखय, पेल्याचो मोग कर आनी मागीर तूं देवाचो मोग करता जाल्यार कळटलें. सो love of God and love of humanity. कोणाकूय आमी careless करूंक जायना. Now you see the 2 persons in that parable which is told, Good Samaritan. Who was the other person? जमनीर पडलेलो आसलो, चोरांनी मारलेलो तो कोण? Was he a Samaritan? Who was he? What race he belonged to? He was a Jew.
जेजूच्या फॅमिलींतलो Jew, and who helped him? Who helped him? A Samaritan. A Jew and a Samaritan. There was a world of difference between the two. Samaritan and Judewank एकामेकाक पळोना. They are born enemies. What is the reason? The reason is simple. The Jews remain pure Jews, whereas in Samaria, the Jews got married to the local pagans, and therefore they were mixed. आदी म्हणटाले आमचे पुर्तुगेज हांगा गोंया येयल्ले, ते गोंयकारां कडेन थोडे काजार जाले, तांकां आमी म्हणटा मिस्तीस म्हणटाले, मिक्स जाल्ले. Now there are in Bombay and all Anglo-Indians. Anglo-Indian म्हणलो कितें? The English, British, when they were in India, they married Indians, and so they became Anglo-Indians. So te bhashen, the Samaritans were not the pure Jews. They got married with the local people, and they were mixed. Therefore, the Jews hated them. Jews didn't like them. And आता जेजून ही स्टोरी सांगल्या ती पेलो Jew मनीस रस्त्यार पडलेलो आसा, घाय जाल्यात, आनी दोग जाण Jew पासार जाले. दोग जाण पयलो Jew गेलो यादनीक, मागीर लेवीत, and they didn't care for this man. जो जमनीर पडला, घाये जाल्यात, रोगोत येता, ओद्दो हाफ डेड कसो जाला, ताका ताचेच जुदेवानी केअर करूंक ना. पूण सामारितान एक भायलो मनीस दुस्मान ताणें ताचेशी येयलो, ताचे घाय पुसले, ताका वखद लायलें, आपल्या गाडवार घातलो, हॉस्पिटलांत वयलो, आनी आपूण आख्खो दीस ताचे बराबर रावलो. आनी मागीर ताका वचूंक जाय तेन्ना ताणें वस्तलाक सांगलें, सगळो ताचो परामर्श, टेक केअर ऑफ हिम, and I will pay everything when I come next time. म्हणतो, see, the fellow, my neighbor, need not be naturally म्हज्या घराक तेंकोन आहा तोच जावंक जायना. Any person in the understanding of Jesus, जेजून आमकां दोतोन शिकयल्या त्या प्रमाणे neighbor म्हणटा तो, he could be anybody, any person in need. गोरजेक आकांताक सांपडला आनी तुज्या आदाराची ताका गरज आसा, तो मनीस इज द नेबर. आनी जेजूक जाय आमी हेल्प केल्ले. गोरजेक आकांताक सांपडलेल्या मनशाक आमी तर हेल्प करिना, then we are not following the religion that Jesus has taught us. जेजून आमकां दोतोन शिकयल्या. म्हणटोच आनीक लांब करिना, हांव शॉर्ट कोत्तां. Today's message of the 15th Sunday, 15th Aitar of time during the year. Altogether we have 34 Sundays. Altogether 34 Sundays during the year, of time during the year. And today is the 15th Sunday. या 15व्या आयताराक आमकां जेजू दोतोन शिकयता ती आयज देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर. देवाचो मोग कोत्ता म्हूण सांगता, पूण पेल्याचो करिना तो फटकिरो. आनी कोण हांव सगळो सोशल वर्क कोत्ता, देवाक मिसाक वचना, कांय करना, दॅट इज ऑल्सो रॉंग. सो बोथ वी हॅव टू हॅव. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दोनूय आमी करूंक जाय म्हूण आयचे आयतार, आयची लिटर्जी, आयची दोतोन आमकां शिकयता.